सी हे देशान खूप खूप बदल जायत आसा. एक उदाहरण हेच्या आदी दिवपा म्हणल्यार इन फायनान्शियल रिफॉर्म GST आयली, कितली टिका केली तेन्ना की हे डिसिजन सारकें न्हू. बट टुडे द सेम स्टेट्स, द सेम पीपल who were pessimists have become optimists, are looking at the growth in the economy, looking at India becoming the 5th largest economy from a very low position. We aim to be perhaps in the next few years the 3rd largest economy, considering our growth. In the same way, one nation, one election, जेन्ना वन नेशन वन टॅक्स म्हणलेले लोकांनी टिका केली जावपाना. GST कशें सक्सीड जालें आतांच सांगला. सेम वे वन नेशन वन इलेक्शन आमचे आदले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीच हू हेल्ड द हायेस्ट पोस्ट इन द लँड के कोविंद जी तेजे हातीन दिल्ले आसा आनी नामनेचे लोक ते कमिटीचे मेंबर आसा. सो दे वील गिव दे फायंडिंग्स, दे वील गिव दे रिपोर्ट after consulting all stakeholders, and I am sure that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will take the right decision at the right time for the people of India. Thank you, sir. आमचे स्किल डेव्हलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग बायलांक चालूच आसता आनी हांव शाबासकी दिता बाय गीता तोराता की तेणे हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो. कालूच आमचो एक प्रोग्राम शिंदोली जाल्लो ब्युटिशियन, फाल्यांय एक कार्यक्रम आसा जुवारीनगर. हे दाखयता की एम्पावरमेंट ऑफ विमेन जे आमी म्हणटा, स्कील डेव्हलपमेंट जे आमी म्हणटा, स्वताचे पांयांचेर उबे रावन कितें तरी अनावड करपा जाय तें करपा खातीर अंडर जी सुद्दां आमी हो कार्यक्रम घडलेलो आसा. आमचे मीना मास्करानशी हांगा आसा. हें दाखयता की हो कमिटमेंट जो महिला वयर काडपाक आसपा जाय हो ह्या सरकाराचो आसा. आनी आमचे स्कील डेव्हलपमेंट बायलांचें जावचें म्हूण आमचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी खूब खूब प्रयत्न करतात. ते रस्त्यार चलतना आमकां हे जास्त कार्यक्रम करपाक मेळटा. ओके, गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट तशेंच लोकल गव्हर्मेंट वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आमकां हे कार्यक्रम दिता. पूण जे कडेन बायलो असले ट्रेनींग सोदता कसलेय कोर्सान हांवें प्रायवेटली सुद्दां एक टिचर ऑर ट्रेनर एंगेज करून हांवें दिल्ले आसा. कित्याक म्हाका जाय स्वताचे आपले पांय उबे रावन एक 2 पयशे एक बायलेन आपले स्वताचे कमोवपा जाय. 100% दुसऱ्यांचेर डिपेंड जावप ना, 100% घोवांचेरूय डिपेंड जावपाक जायना. आनी ताका लागून हांव समजता की आदी हें काम जे अनिता तोरातान सांबाळलेलें, आतां महिला प्रेसिडेंट आमचे बाय ऐश्वर्या कोरगांवकर आसा. म्हाका दिसता तेंय महिलाचें काम करतले, दोगांय मेळून बरें काम करतले. हांगा श्रद्धा महालेय आसा जे कावन्सिलर आनी आदले वायस चेअरपर्सन, आनी आमचे सगळ्यांची तांकां मदत आसा. मिनाची तरी आसात डिपार्टमेंटाचे तर्फे. हे भाशेन हांव समजता बऱ्यांतलें बरें काम बायलां खातीर हांगा जातलें. बायलांक एक संदी मेळटली फुडें वचपाक. आमी दाबोली वाठारांत, दाबोली मतदारसंघात गेलीशी कितलीशीं वर्सां जालीं आमी महिला खातीर कोर्सेस दिता. जावं ती सेंट्रल गव्हर्मेंट, जावं ती स्टेट गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट मेळना तेन्ना आमचो आमदार बाबशी मोगीन मुदिनो तो आपले खर्चान आमच्या महिलांक जाता तितले प्रशिक्षण दिवपाक प्रयत्न करता. आयचो जो कोर्स आसा तो गेले 3 म्हयने स्टिचिंग एंड टेलरिंग कोर्स आमी ह्या वाठारांतल्या आमच्या महिलांक दिलेले. आनी त्याची सांगता आमी तांकां सर्टिफिकेट आनी जी सुद्दां डिपार्टमेंटा तर्फे मशीन दिवन आयज केलेली आसा. आयज ह्या कार्यक्रमाक आमचे दाबोलीचे आमदार आणि पंचायत मंत्री बाबशी मोविन कुदिनो हाजीर आशिल्ले. त्यांच्या हातीन आमी ह्या 18 जाणांक मशीन हँडओवर केलेली आसा. उद्देश एकूच आसा की जी महिला आसात, जी घरान बसता, त्यांच्यानी स्वताच्या पायाचेर उबे रावन स्वताची अनावळ स्वता करून आपले घर चलोवपाक जाय, आपल्या पायार उबे रावपाक जाय. ह्याच एक उद्देशान आमी हे हाती घेतलेले आसा महिलांक एम्पावर करपाक. अँड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन I am at least working since last 20 years, more than 20 years. आणि जोपर्यंत माझे नॉलेज आसा, माझे शिक्षण आसा, माझे एज्युकेशन आसा, I will use it for the empowerment of the women.